गोंयांत मजा मस्ती करपा खातीर आयिल्ल्या कर्नाटकांतल्या पर्यटकांक कन्नड संगीत लावंक नाशिल्ल्यान तिडक आयली। सोऱ्याचे घुळयेंत आशिल्ल्या ह्या पर्यटकांनी मेजाचेर बियरीची बाटली फोडली, ग्लास फोडलो आनी वेटराक बडयलो। उपरांत फोडिल्लो ग्लास आनी बाटलेचे पयशे बिलांत घालतकच तांच्यांनी कावंटराचेर झगडी सुरू केली। ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी बेळगांवच्या दयानंद करजाकीक प्रतिबंधात्मक कारवाये खाला अटक केल्या। ही घडणूक शुक्रारा राती घडली। कर्नाटकातल्या बेळगाव शारांतल्या 4 पर्यटकांचो पंगड बागा दर्यादेगेर आशिल्ल्या गुड लक शेकात जेवपाक गेल्लो। जेवणा वांगडाच ते बियर आनी सोरो पियेताले। मजगती शेकाची वीज पुरवण कांय काळ बंद जाली। वीज परतून आयले उपरांत तांणी वेटराक कन्नड पदां वाजोवपाचो हट्ट केलो, पूण वेटरान न्हयकार दिलो। रातच्या 10 वरां उपरांत स्पिकराचो आवाज उणो जाले उपरांत तांची तिडक आनीक वाडली आनी तांणी सोऱ्याची बाटली आनी मेजाचेर आशिल्लो ग्लास फोडलो, तशेंच वेटराकूय बडयलो। हे संबंधी शेकाच्या धन्यान नुकसाण भरपाई तांच्या बिलात जोडली। हाका लागून ह्या पर्यटकांनी कावंटराचेर झगडपाचो यत्न केलो। शेकाचो धनी जॉन लोबो हांचे कडेन वाद घातलो। आमी नौदलाचे कर्मचारी आसात, तुमचो शेक बंद करतले अशी धमकी ताका दिली। ही घडणूक घडटा आसतना शेकाचो धनी लोबोन कलंगूट पुलिसांक म्हायती दिली। ह्या म्हायतीच्या आदारून बेळगावच्या दयानंद करजागी ह्या पर्यटकाक पुलिसांनी अटक केली। पुलीस ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात। आज सांजचे सनसेटाक एक कस्टमर आसले पळय, सनसेटाक आसले बरेच टायट जाल्या आनी ते म्हणटा आमकां कन्नड म्युजीक घाल। म्हणजे स्टाफान भुरग्यांनी सांगलें तुमी घालून कन्नड घालून हिंदी वाचता ना आमी बियर फारीक केला तरी आसतना तुमी आमकां कित्याक जाय घालिना आमी जालें। आतां जेन्ना आमची म्युजीक चलता आमी 10 बंद जाता, 10 म्युजीक बंद जाल्यार येयलो सकयल तेणें कितें करून कमीट केलें, बियराची बाटली फोडली, म्हाजो बियर मार्क फोडले आनी मागीर ते वयर येयलो बील फारीक करूंक येयले। तेन्ना हांवें ताका सांगलें ग्लास मागाचें फारीक कर, 250 जो पळय तो फारीक कर। तो सांगता तूं कितें करतलो काय म्हणटा, हांव तुजें शेक पासून बंद करतलो म्हणून सांगता तुका। शेक सुद्दां बंद करतलो आनी आपूण कोण आतांच करून दाखोवन सांगलें शेक बंद करून दाखोवन कित्याक सांगाती वांगडा आहा पळय ते सांगता आमी म्हणटा नेवीचे म्हणटा नेवीचे तुमकां मार म्हणून सांगला, म्हाज्या स्टाफाक मार म्हणून सांगला आमी चाल्ल्यान जाता। सो ते मारले आनी मागीर गेले मागीर तितल्यान ताका आडायलो मागीर गेलो आनी सुबेज मारूंक दिवना आमी हांव पुलिशेक गावयता कंप्लेन करता म्हणून। तुज्या स्टाफाक चड लागला? तुका कांय व्हडलें कांय लागोंक ना, पूण माल ताबड मारला हेचेर करून गेलो। ताका लागून आमी एफआयआर करता की तो सांगता म्हाजें शेक बंद करतलो म्हणून। आनी डॅमेज कितें केला शेका? डॅमेज बॉटल्स फोडल्या, बियर मार्क फोडला। जे स्ट्रिक्टनेस आसपाक जाय बिचाचेर ते आसुकूच जाय। आनी असलो जेन्ना गजाल जाता, जेन्ना ट्युरिस्ट आमचे लोकल ओनराक, शेक ओनर, रेस्टॉरंट ओनराक मारता हो आंगार येता तेज्या, तेन्ना तेजेर केस करून त्या ट्युरिस्टाकूय भितर उडोवपाची गरज आहा। ट्युरिस्ट आमच्या लोकल वेटराक मारता वो ओनराक मारता वो मॅनेजराक मारता तर तेका भितर उडोवपाची गरज आहा। सो थोडी एक मॅसेज स्ट्रिक्ट पास जावपाची गरज आहा की यू कॅनॉट कम एंड डू एनीथींग इन द स्टेट हाऊस, बट एट द सेम टायम वी शूड एवॉयड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फायट। म्हणजे हातीक हात जावंक ना, वर्बल डिस्कशन करून ते सोंपोवपाची इम्पॉर्टंट आहा। आनी ट्युरिस्ट इज नॉट बींग हिट, बट इफ ट्युरिस्ट इज हिटींग अस कंप्लेन जावन आमी भितर वचोन ते घाल। गोमंतक टीव्ही खातीर बागाच्यान विणा मांद्रेकार।